अनेक गजाल दामू नायक जेन्ना प्रेसिडेंट जाला तो कुडचड्यार 2-3 फावटी येवन गेला आनी तेंच्या वांगडा तुमी दिसोना. ना अशी दामू नायक आमचो गोंयचो प्रेसिडेंट येवं शकता केन्ना खंय वचूं शकता तशें कितें आसा आमचो मनीस करतो. आनी दामू नायक म्हणल्यार आमचो न्ही, दामू नायक म्हणल्यार येता कुडचड्यार येता बरें कामां खातीर बीजेपी आनी स्ट्रॉंग करपाक येता वेलकम तो. पण सर तुम्ही आमदार असून थंय तेच्या वांगडा दिसना. आमदार आसले म्हणजे आमदार पळय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली सेपरेट, पार्टी पॉलिटिक्स सेपरेट. शिस्ती भितर आमकां सांगता की पॉलिटिक्स जी आसा पार्टी भितर ही पार्टीची पॉलिटिक्स एक गोष्ट जाली. जशें आमी लेजिस्लेटिव्ह मेंबर पार्टी आनी ते आमी वांगडा आसता न्ही, आमी करता. दामू येयलो म्हणून केलं, दामू बरें म्हाजे खातीर काम करता आनी काम करपा जाय तेणें चड काम करपा जाय. फाटीं म्हाजे 700 मतांनी हांव येयल्लो, आतां दामू येयला एक 5,000 मतां आनी येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. दामून तेजे खातीर चड काम करूं म्हाजे खातीर. हांव काम करता रे तेणें सांगलें दामूचे प्रश्न विचारले न्ही, दामू बाब येता आमच्या मतदारसंघान आमी वेलकम म्हणटा ताका आनी स्ट्रॉंग करपा जाय पार्टी. कोण तर भायर सरले म्हाका लागून दुखले जाल्यार तेणें लागीं करपा जाय तांकां. असा अशें दुखलेले आसा कोण आसूं शकता न्ही, कोणाक दामू खबर आसतलें. तो पण ह्या दिसांनी अशें आयकता की तुमच्या तितूंतले आनीकूय जाण दुसरे प्रयत्न करता टिकेटी खातीर आनी तिकेट कितें प्लेनाची तिकेट त्यो ते बसीची तिकेट ते पार्टी डिसायड करतली. आतां 2 वर्सां बाय इलेक्शन हांगा मरे तेन्ना पळय आतां कितें जाता तें अल्टिमेटली हांव परतून सांगता लोक डिसायड करता आमदार करपाक. अरे हांवें व्हडले व्हडले लिडर पळयल्ले आसा, एक्स चीफ मिनिस्टर पळयल्ले आसा, खूब लोकांक पळयल्ले आसा, तिकेटी दिवन पडलेले आसा. अल्टिमेटली लोक डिसायड करता कोणाक निवडून हाडपाचें तें. आनी आमचो लोक संपर्काक आसा. आनी जे लास्ट टायम कितें जालें ते इशू ते दुसरे आशिल्ले. एकाच प्लॅटफॉर्मार तुमी एक फावटी दोगूय बराबर दिसता तो कोण तिकेट एक्सपायरंट आसता हांव सगळे म्हाजे वांगडा सगळे आसता. हांव तशें कांय ना ते तशें लोकांक खबर आसा कितें तें सांगूं बरें दिवपाची कांय गरज तेजें हांव काय